सगळे त्रास जातले हांव सांगता तुमकां. टेक द पंचायत इंटू कॉन्फिडन्स, टेक द पीपल गांव लोकांक कॉन्फिडन्साक घेयात न्ही तुमी. घेना जाल्यार त्रास. आतां हांव आसलोलो पणजे सांजनान दाखयलें म्हूण सगळ्यांत बेजार आहे गांवांत. ही काडपा लागता ही मात बेगीन हाल्यान ही मात काड बाबा. ही एक फाटी भितर गेली तुका काडपा जावपाना ती माती. ती माती वयर उडयता सगळं उडोवपाक सांगता. थंय कांय ना न्हू वॉल बांदता न्हू माती वयर उडयता जाल्यार काडून व्हर सांगू. हांव तुमकां कितें सांगता तूं पंचायतीन घे तूं मिस्टेक कोनाका पयले अजिबात. तुम्ही पंचायती कॉन्फिडन्साक घे आनी हिंगा लोकांक कॉन्फिडन्साक घे. म्हाका देखून घेयना काय नाका जाल्यार पूण लोकांक कॉन्फिडन्साक घे तूं. आनी पंचायती एकलो MLA कॉन्फिडन्साक घेवन कोणाक MLA गे गांव न्हू. तो MLA जाय बट सगळ्यांक घे न्हू कोण इवन पंचायतीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी न्हू सारकें न्हू. तूं सांग म्हाका पळय हें बांदाल मरे आमगेले हिंगसून लागत बांदाले हारे बांद भायर सकयल ते सगल्यो बिल्डींग सगळे आमले ते. ना हांवें ते आमगेले PWD इंजिनियर AE आनी JE आनी आमगे गौरीशा देखून आपयला हिंगा. कित्याक हिंगा ऑलरेडी तेमी लँड फिलिंग केला डिपार्टमेंटान. आयज सकाळीं हांव पणजे आसतना आमगेलो एकलो बाणाले गांवचो सोशल एक्टिविस्ट बाब सांतान परेरा आमगे बाणाले भावान हो व्हिडिओ काडलो आनी तेजी हांवें देखून चोयल तो व्हिडिओ. आनी तो व्हिडिओ चोयल जाल्यार कळटा की तेमी हिंगा फूल लँड फिलिंग केला. तो आतां तेमी PWDन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो काडले म्हूण ते माती आनी ती काडपा जाय. लँड फिलिंग करूं जायना अशें करून. आनी हांवें तेमकां रिक्वेस्ट केला कितें काम तुमी कोताय ते पंचायती कॉन्फिडन्साक घे. पंचायती तुमी कॉन्फिडन्साक घेयनाय हें काम चालू. दिस इज नॉट गुड. यू हॅव टू टेक द रिप्रेझेंटिंग बॉडी. पंचायती बॉयकॉट कितून करूं जाता. बॉयकॉट करूं जायना पंचायती. टेक द पंचायतीन तूं कॉन्फिडन्स आनी कोराय. तेमी म्हाका अश्युरन्स दिला ते कालवट देखून आनी ते कितें रॉंग बांदिल ते देखून तेमी म्हाका सांगिला की ते पंचायतीक मेळटले. पंचायती दाखयतले प्लॅन की ते कितें करूं सोदताय ते कालवटाचे. आनी ते सगळे रॉड आहाय ते वयर ते कालवटा वयर ते हाल्या सकाळीं ते रॉड देखून तातूंतले कोणा एक्सिडंट जाले आनी ते कोणागे पोटा गेल्या मोन येतलो मनीस. सो ते रॉड देखून हाल काटले ते थिंग वयर आहा ते आनी हे माती काटले ते कोण मागीर काम चालू करतले ते.